नमस्कार. प्रुडंटाच्या बजेट स्पेशल कार्यावळीत तुमकां येवकार. मोदी सरकाराचे पयले बजेट फायनान्स मिनिस्टर अरुण जेटलीन आज मांडलें. जवळजवळ 18 लाख कोटींचे बजेट, तातूंत जवळजवळ 13 लाख कोटीचे टॅक्सीस इन्कम आनीक अच्छे दिनाची वाट पळयतली सगळी इंडस्ट्री, सगळे इंडियन, सगळे गोंयकार हांकां मोदीचें पयलें बजेट पळोवपाक मेळ्ळें. आता ह्या बजेटाक लोकांचे अपेक्षे प्रमाणे, इंडस्ट्रीचे अपेक्षे प्रमाणे कितें आसा कितें ना, ताजे फुडें इम्पॅक्ट कसो जातलो अर्थवेवस्थेचेर, हांगच्या उद्देगांचेर, गोंयचेर, हाजे सगळे एनालिसीस आमी हाजेर ह्या कार्यावळींत करपाचें आसा. पूण ते पयलीं ह्या बजेटांत कितें आसा आनी कितें ना ह्यो गजाली मातश्यो पळोवया. I propose to increase the personal income tax exemption limit by ₹50,000, that is from ₹2 lakhs to ₹2.5 lakhs in the case of all individual taxpayers who are below the age of 60 years. Similarly, I also propose to raise the exemption limit from ₹2.5 lakhs to ₹3 lakhs in the case of senior citizens. I propose to increase the investment limit under Section 80C to all income tax payers from ₹1 lakh to ₹1.5 lakhs. For government medical colleges, in addition, dental facilities will also be provided in these hospitals. All other states which are making a request will be considered under this. For the first time, and let me add that in the coming years of the government, each year in the states where there is no AIIMS, we'll be adding it to make sure that there is an AIIMS created in every state in the country. I am setting aside a sum of ₹500 crores for this. To take advantage of the reach of the IT, I propose to allocate a sum of ₹100 crores for setting up a virtuous classroom as communication linked interface for cultivating knowledge on the online courses. The country needs a large number of courses of higher learning, which are of the world class. I propose to set up the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Center for Excellence in Humanities in Madhya Pradesh. I also intend to set up 5 more IITs in Jammu, Chhattisgarh, Goa, Andhra Pradesh and Kerala. 5 more IIMs would be set up in the state of Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Orissa and Maharashtra. To increase the specific excise duties on cigarettes in a range of 11% to 72%. Similarly, increases are proposed on cigars, cheroots and cigarillos. Likewise, excise duty is being increased from 12% to 16% on pan masala and 50% to 55% on unmanufactured tobacco, and from 60% to 70% on gutka and chewing tobacco. I also propose to levy an additional duty of excise of 5% on aerated waters containing added sugar. In order to give a major boost to tourism, the facility of electronic travel authorization, e-visas, would be introduced in a phased manner at 9 airports in India, where necessary infrastructure would be put in place within the next 6 months. Promote sustainable mining practices to adequately meet the requirements of industry without sacrificing environmental concerns. The current impasse in the mining sector, including iron ore mining, will be resolved expeditiously. Changes, if necessary, in the MMRD Act would be introduced to facilitate this. There has been a request from several state governments to revise the rate of royalty on minerals. Honorable members are aware that royalty can be revised after a period of 3 years. Last revision took place in August 2009. Therefore, another revision which is due will be undertaken to ensure greater revenue to the state governments. मोदी सरकाराचे पयले बजेट मेजर 3 रिलीफ्स, इन्व्हेस्टमेंटाक 50,000, टॅक्स रिलीफाक 50,000 आनी होम लोन्साचेर जवळजवळ 50,000 तें रिलीफ. त्या शिवाय गोंया खातीर IIT सारकेलो इन्स्टिट्यूट, ई-विजा सारकेली फॅसिलिटी गोंया खातीर मेळूं येता. MMDR एक्ट जो आसा मायनींग, तातूंत एमेंडमेंट्स आनी एक गजाल रॉयल्टी वाडोवपाचे संकेत, रॉयल्टीचो जो दर आसा
मेजर गोंयाचे दृश्टीन ह्यो गजाली आणि आम आदमीचे दृश्टीन ह्यो गजाली. हे बजेट आतां एकंदर हाजो इम्पॅक्ट कसो जातलो, कितलें चालीक लागतलें, कितलें चालीक लागचें ना, कितलें प्रॅक्टिकल, कितलें थेरिटिकल. आमचे बरोबर चर्चा करपा खातीर आसात सगळ्यांत पयलीं प्रकाश बाब कामत, हिंदूचे गोंयचे मुखेली, आणि संतोष बाब केकरे, चार्टर्ड अकावंटंट, आणि त्या शिवाय EDCचे वायस चेअरमॅन. आमी हाजेर आतां डिबेट करया. सगळ्यांत पयलीं प्रकाश बाब, अच्छे दिनाचे सगळो सूर लायिल्लो, सद्या कशें रिएक्शन तुमचें? म्हाका दिसता की हे बजेट पयले पळयतना दोन गोश्टीचे बॅकग्रावंडार पळोवंक जाय. एक म्हणजे हे सरकाराक सत्तेर आयल्या हार्डली 45 दीस जाल्या, म्हणटकर ताका हे तयारी करपाक बजेटाचे दृश्टीन खूब उणें काळ मेळिल्लो आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जी अपरिहार्य अशी रेल्वेचे प्रवासी आनी भाडेवाड सरकाराक करची पडिल्ली तेन्ना लोक जो हुस्के भरीत जाल्लो ते बॅकग्रावंडाचेरय हें बजेट आयिल्लें आसा. आनीक हे बजेटाक तुमी सांगला त्या प्रमाणे पळयत जाल्यार मध्यम वर्ग आनीक उच्च मध्यम वर्ग हांकां इन्कम टॅक्सांतल्यान जी सूट दिल्ली आसा ती अच्छे दिनाची डेफिनेटली सुलूस दाखयता अशें म्हाका दिसता. कळ्ळें न्ही? तुमची रिएक्शन पयलीं म्हणल्यार बजेटान शेती वेवसायाक खूब प्रोत्साहन दिल्लें आसा. गोंयांत आमची शेती चड ना म्हणून आमकां कळना. नंबर 2, मॅन्युफॅक्चरींग सॅक्टर जो आसा, जॉब क्रिएशन जाता, नोकऱ्यो क्रिएट जाता, ताकाय खूब ताणें इन्सेंटीव दिल्ले आसा, जबरदस्त इन्सेंटीव. सगळें कांय आमी म्हणून दाखोवंक शकना हांगा. ताज्या शिवाय हांकां सांबाळटना सुद्दां ताणें इन्कम टॅक्सान लोकांक रिलीफ दिला. गोंयकारांक कमीत कमी 20,000 ते 70,000 पर्यंत पर फॅमिली बेनिफीट आसा. सो डेफिनेटली कौतूक करपाचें. हें सगळें बॅलन्सींग करून हे स्ट्रक द गोल्डन मीन. प्रकाश बाब, एक गजाल तूं जर पळोवची, बजेटा पयलीं मोदी सरकारा फुडें एक मोठें आव्हान आशिल्लें तें पॉप्युलिझम वर्सीस प्रुडन्स. हय, बरोबर. ती सर्कस करतना खंय तरी आतां फुडें 4-5 म्हयन्यांनी इलेक्शन आसा 5 स्टेटीची, तागेले ते प्रुडन्साची गजाल खंय तरी मातशी हाल्ले अशी दिसता, कारण रिलीफाय बऱ्याच प्रमाणात आसा ना म्हणली जाल्यार. म्हाका दिसता तुमी बरो प्रश्न विचारला, पण ताज्या खातीर आमकां बॅकग्रावंड पळोवचोच पडटलो. हे बजेट येता पळय ताजे पयले दिसा म्हणजे काल बुधवाराक संसदेंत पोरवा वर्साचें अर्थीक सर्वेक्षण, इकॉनॉमीक सर्वे मांडिल्लो आसा. तातूंत प्रामुख्यान ज्यो 4 गोश्टीचो तातूंत एनालायज केल्या. अर्थवेवस्था आमची डीम आसा, डावन आसा, मंद आसा, आनीक ताका लागून कितें करूचें पडटलें हाजे 4 म्हत्वाचे गोश्टी सांगल्या. पयली म्हणजे लो आनी स्टेबल इन्फ्लेशन. आतां आमकां केकरे बाबान सांगलें पळय, एग्रीकल्चराचेर भर दिला, कारण कितें, इन्फ्लेशन लोकांक भाव वाड सतायता. सो लो आनी स्टेबल इन्फ्लेशन दवरपाचो प्रश्न. दुसरो फिस्कल कन्सोलिडेशन, म्हणजे कितें, सरकाराची येणावळ वाडपाक जाय, टॅक्स वाडपाक जाय. कळ्ळें न्ही? तेच बरोबर सरकारी खर्च जो बेनियंत्रणा भायर वता ताजेर हें जाय. तिसरी गोश्ट स्टेबल बिझनेस एनवायरमेंट. जे उद्योजक, जे गुंतवणूकदार कितें सोदतात तांकां स्टेबल टॅक्सेशन जाय, तांकां वातावरण इन्वेस्ट करपाक जाय. आनी चवथी गजाल की रिफॉर्म्साचें जें पॅरलिसीस जालां, पॉलिसी पॅरलिसीस, ते परत रिफॉर्म्स म्हणजे सुदारणा अर्थीक परत करूं जाय. हे 4 गोश्टी ज्यो सांगिल्ल्या आहा ताजेर आदारून हें अदमासपत्रक आयिल्लें आसा असो अभ्यासपूर्ण ताजेर विचार जाला अशें म्हाका दिसता. हातूंतल्यान एक गजाल, सगळें आतां जे ताणें प्रपोजल्स जे मांडल्या बजेटा खातीर, हाव मच प्रॅक्टिकल तातूंत, म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन कितलो, एनफोर्समेंट कितलो जावं येता. कारण टॅक्सेशन समजा पळयलें, ही इज प्रोपोजल्स ताजी पळयली जाल्यार मेजर FDI FIIतल्यान प्रोपोजल्स घाल्या, ती सोडून आनी मेजर पयसो येवपाची कशी प्रोपोजलां खंयच्यानच दिसना. दुसरे वटेन इंडस्ट्रीक रिफॉर्म्स थोडी रिलीफ दितना तो डिस्प्यूट्स जी आसा टॅक्सेशनाची ती ट्रायब्युनलांतल्यान खंय तरी सॉल्व करप, ह्यो गजाली बी करता. पूण मेजर चंक असो रेवेन्यू जनरेट करपा फाटलें ही जो इन्फ्रास्ट्रक्चराची बेस तो दिवपा सोदता फुडले इकॉनॉमीक ग्रोथा लागून. मागीर तें बजेट 1 वर्साचें आसूं ताजे 3 वर्साचे 4 वर्सां प्लानां आसूं, पूण ताजे खातीर मेजर रेवेन्यू जनरेशन जें आसा तें दिसना. एक FDI FII सोडले जाल्यार PSU जें डिसइन्वेस्टमेंट आसा, निर्गुंतवणूक,
ताजे ताणें हें वाडयिल्लो आसा ते जवळजवळ 50,000 कोटीची 58,000 कोटीचेर पावयला ताणें बजेटांक वाचिल्ली ना पूण मेजर रेव्हेन्यू जो हाडपाचो खंयच्यान सरकाराक कारण ऑलरेडी ताणें डायरेक्ट टॅक्सीस रिलीफ जे दिला तातूंत ताणें 22,000 कोटी सोडले तिजोरेंतले हाडटलो खंयच्यान पयशे पयलें म्हणल्यार इकॉनॉमी जशी ग्रो जाता ऑटोमॅटीक रेवन्यू वाडटा इवन इफ द टॅक्स रेट इज सेम. नंबर 2 इवन तुका एक्टिविटी नासतना परिकारान गोंयान कशें केलें 2 वर्सां मायनींग बंद पडलें तरी गोंय चलयलें सो यू कॅन कट डावन ऑन द वेस्टफूल एक्सपेंडिचर. तातूंतल्यान बजेट चालता तातूंतल्यान डेफिसिटां घालतात तातूंतल्यान डेट वाडटा सगळें वाडटा ताजी फिगर चालता तें करूं वचत जाल्यार सद्या ताणें बॅलन्सिंग अशे तरेन केलां की तो फिगरां घालोवपाक सोदना फिस्कल डेफिसिटाचे 4.1 वयर तो वचूं सोदना वयल्यान ते फुडले 2 वर्सां 3.6 3.2 सकयल हाडूंक सोदता ती फिगर ताका घालोवपाची ना म्हणजे जो मॉडेल आसा आयदर स्पेंड लेस किंवा अर्न मोर स्पेंड लेस आनी अर्न मोर ह्या दोनूय बजेटाच्या मॉडेलां मदीं अशी खंय तरी कसरत करतना दिश्टी पडटा तातूंतल्यान येतलो खंय. म्हाका दिसता ह्या बजेटाचो भर तुमी पळयत सरकार फॅसिलिटेटर जावंक सोदता आनीक खाजगी गुंतवणूक तशेंच FDI गुंतवणूक हांचेर भर दिवन ग्रोथ जनरेशन सरकार कितें म्हणटा आतां आपल्याक हे खेपे 5% ग्रोथ पण फुडें 7 ते 8% फुडले 2 वर्सांत सरकार जेन्ना सांगता तेन्ना केकरे बाबान सांगलां तशें सरकार प्रोडक्शन ग्रोथ वाडोवप ग्रोथ जसो वाडलो ऑटोमॅटीक तुजे रिवेन्यू सरकाराचे वाडटात आनी तशें जातकर आनी दुसरे सायडीन तांणी सांगलां तशेंच की खर्च जो आसा अनावश्यक खर्च आसा ताजेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान ताका लागून तुमकां म्हणजे बजेट ओनूच्या फायनान्शियल इयरा खातीर जरी आसलें ताजे इम्पॅक्ट हय ओनूच्या वर्सांत असो दिसचो ना. इट इज अ लॉंग टर्म प्लॅन ज्या कडेन ताका सध्या लॉजिस्टिक्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाक गरज आसा आनी ताका गुंतवणूक जाय. फॉर एक्झाम्पल त्यान 10,000 कोटी दवरल्या नवो कोणी बिझनेस स्टार्ट करता ताका प्रोत्साहन दिवपाक 10,000 कोटी. नंबर 2 25 लाखाच्या वर जर तुवें कोटीच्या वर मशिनरी जर घाली तुका 15% इन्वेस्टमेंट अलावन्स मेळटा. दिस विल गिव अ सॉलिड इन्सेंटीव फॉर पीपल टू पुट अप न्यू प्लांट एंड मशिनरी वीच इन टर्न वील क्रिएट जॉब्स कळ्ळें न्ही. आनी ताजें एक कौतूक करपाचें म्हणल्यार कितें as you rightly said, without raising any revenue, new revenue measures, he has balanced the budget. खर्च इवन मनरेगात आणि एक पैसो देवंक ना although there was a lot of pressure from him, but he has not decreased it. म्हणून तातूंत एक भाशा केल्या की ती मनरेगा खाला जे प्रोजेक्ट घेतले ते फक्त GDPचे दृश्टीन सामके महत्वाचे असे म्हणजे खंय तरी तो मनरेगाची ऍक्टिव्हिटी ट्रिम करतो ऍक्टिव्हिटी ट्रिम करतो ना. कितें जालें आतां पळय आनी एक तुमकां उदळ सांगता तो आनी एक विशय आसा जो पब्लीक सेक्टर सोशल सेक्टर स्पेंडींग जे आसा ते रिव्यू करचें आनी कितें जाता जाणा नरेगा जावं कसल्यो सोशल सेक्टर स्किमी आहा पळय थंय खर्च बेसुमार जाता तो सध्या ताजेर सायलंट आसा तो ताजी फूड सेक्युरिटी बील ह्या गजालींचेर कांयच उलोवना घडये तो तांचो रिव्यू घेवपाक सोदता. एब्सोल्युटली बिकॉज थंय जो खर्च जाता तो कितलो खरो डायरेक्ट अनुदान म्हणजे वता आनी नश्ट खर्च कितलो जाता हें पळोवपाची गरज आसा म्हणून त्यो स्किमी रिव्यू करपाचे ताणें फुडें संकेत दिल्या कालच्या इकॉनॉमीक सर्वेक. आनी दुसरी महत्वाची गजाल म्हणजे आता तुम्ही म्हणटात की ताणें फिक्स फिगर दिल्या तुम्ही तेच बरोबर सांगलें की काही राज्यांनी इलेक्शन जातकर जर पॉप्युलिस्टपणां आयली आनीक एक भंय आसा ही फिगरांचोच पावस अंदू उणें इंडिकेशन दाखयतात. जर पावस उणें पडलो हें हातांतलें न्ही असमानी. दुसरो विशय ऑयल वातावरण जाल्यार ही जी तो फिस्कल डेफिसिटाची फिगर दाखयता ती हाता भायर वचूं येतात. सो ताज्या खातीर सरकाराक डिसिप्लीन हें दाखोवचें पडटलेंच अर्थीक दृश्टीन. म्हणून ताका तो तांणी आनी एक काल प्रश्न काडला फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट केंद्र सरकारान लागू करचें. पूण शेवटी सरकाराचो जो मूळ प्रश्न आशिल्लो ज्याचेर BJP सदांच UPAचेर टिका करताली की तुमी इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स तयार करपाक कमी पडले. खंय तरी फक्त FDI FIR प्रमोट करून